सरकाराक मटका एसआयटीचो मुखेली मेळना, कितले म्हयनेच जाले अशेंच चल्लां. ही केस बरे तरेन हाताळपी रिटायर्ड जुईजाचो सोद चल्ला म्हूण सरकारान हायकोर्टाक मंगळारा सांगलें. कांय तंत्रीक गजालींक लागून मटक्याचो इन्व्हेस्टिगेशन रिपोर्ट खंय पुलीस गोवा लोकायुक्ताक दिवंक शकना. Today, the Matka matter had come regarding they were to be placed before the Lokayutta. They said that there will be a conflict of interest and Lokayutta cannot be sent. And the Honorable Judge Mr. Lavande, AG said that Lavande will be asked again if he is being taken. मात मटका एसआयटी तांचें काम करता म्हूण सरकारान कोर्टा मुखार सांगलें. तें आयकल्या उपरांत कोर्टान 6 सप्तकां भितर एसआयटीचो इन्व्हेस्टिगेशन रिपोर्ट मागलो. केस 5 मार्चाक दवरल्या. But the Honorable High Court has told a special investigation team to file a progress report by the next date, which is on 6 weeks, which is 5th of March. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.